पेडणेची अपडेट म्हटल्यार आजच्या पर्यावरण दिसा ट्री ऑफ होप या संस्थे खाला जे तरणाटे काम करीत असतात तांच्यांनी 800 परस चड झाडां आयज मांद्रे हांगा लायलेले असतात। त्याचबरोबर हरमल जे जंक्शन आसा थंयसर जे टुरिस्ट किंवा लोक जे असतात बेशिस्त असे गाडी पार्क करतात आणि दुकानार बीन वयतात। त्या खातीर खंय तरी ट्रॅफिक जाम जाता। आयज एक 5 ते 6 मिनटां ट्रॅफिक जाम जाल्ले। खुबशे लोकांक जे ह्याची त्रास सुद्धा जाल्लेले आसा। लोकांची मागणी आसा लोकांनी रस्त्यार गाडी न दवरता तांच्यांनी खंय तरी पार्किंग करचें आणि मागीर दुकानार वचचें। त्याचबरोबर केरी हांगा जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान साईबाबा मंदिराचे ब्युटिफिकेशनाचे काम आयच्यान सुरू जाल्लेलें आसा। त्याचबरोबर पेडण्या वाठारांत कोविड केसीस कमी आसात आणि कर्फ्यूचें पालन करताना दिसपाक येता। पूण ह्या 2 दिसांत खंय तरी बाजारांत लोक चड दिसपाक लागलेले आसात। पूण दनपार 1 उपरांत लोक ताचे बरें पालन करतात कर्फ्यूचें। पूण सकाळीं खंय तरी गर्दी जाताना दिसपाक लागले। सद्या एकूच चॅकपोस्ट ओपन आसा ते म्हटल्यार पत्रादेवी चॅकपोस्ट। आरोंदा आणि नैबाग हे चॅकपोस्ट बंद आसात। पूण पत्रादेवी चॅकपोस्ट हांगा खंय तरी सोरो महाराष्ट्रांतले लोक येवन व्हरता अशें लोकांचें म्हणणें आसा। पत्रादेवी हांगा जे सायडीक जे लोक आसात तोरशे उगवे ह्या गांवांतले काही लोकांनी लेटर केल्लेले आसा पोलिसांक आणि संबंधीत अधिकाऱ्यांक की जर गोंयांतल्या लोकांक जर महाराष्ट्रांत वचूंक जाय डॉक्टरा कडेन किंवा आनी हाका तर लोकांक सगळे SOPचें पालन करून वयचें पडटा आणि नेगेटीव सर्टिफिकेट सगळें दाखोवचें पडटा। पूण सांजचे वेळार खंय तरी जे लिकर आसा अल्कोहोल तेजे खंय तरी सप्लाय जाता अशें तांचें म्हणणें आसा। ते खंय तरी बंद करचें अशें तांची मागणी आसा। प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी।